रांदून रेडी आसा। आता हांव वत घेतले मातशें, सो चला वत एन्जॉय करूया। हे गायज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग। कशी आसा सगळी तुमी? आय होप सो तुमी सगळी बरी आसतली आनी बरो बॅकग्राउंड म्युजीक आयकूंक येता न्हू। सो गायज, आयज आसा मंडे, प्युअर वेज म्हणटात तसो। सो हांव न्हावन धुवन बीन रेडी आसा सद्या, केंस सुकोवपाक म्हणून भायर येयल्ले आनी बरें वत पडलेलें आसा, हलकेशें म्हणटात तें। सो म्हटलें नॅचरली केंस सुकता तें बरें। आनी हेका पळया तो नाचत आसा म्हाजे वांगडा। आनी गायज, च्या बीन काय अजून आमची जावंक ना, आतां पितलें हांव च्या। आनी आयज आमगेर च्यावेक आसा इडली चटणी। इडलीची रेसिपी तुमच्या बरोबर शेअर करतले, बट प्रॉपर हांवें एक व्हिडिओ केला तेजेर, ती रेसिपीचेर। सो ती जाय जाल्यार तुमकां हांव लिंक दिता डिस्क्रिप्शन बॉक्सान, तुमी ती रेसिपी पळोवंक शकतात। सो बरो वारो सुटलेलो आसा सद्या, दाखयता तुमकां। आनी दुसरें म्हटल्यार थँक्यू तुमकां सगळ्यांक, कारण कालच्या व्हिडिओन तुम्ही म्हाका भरपूर पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स दिलो, बरे बरे कमेंट येयले। तुमचे कमेंट हांव वाचता, खरेंच बरें दिसता। थँक्यू तुमकां सगळ्यांक। सो चला चाव घेवया आनी दिसाची बरी एक सुरवात करूया। सो गायज, हे आसा भायलें वातावरण, पळोवंक शकता तुमी, हलकेशें वत पडलेलें आसा। सो फायनली हांव फ्री जालें। आतां तुमचे बरोबर म्हटलें रेसिपी शेअर करूया। ही रेसिपी भरपूर फास्ट आहा। सपोज जर तुमकां कळोंक ना जाल्यार लिंक दिता डिस्क्रिप्शन बॉक्सान, ती व्हिडिओ तुमी पळोवंक शकता, थंय हांवें प्रॉपर व्हिडिओ केला। सो चला तर तुमचे बरोबर हांव रेसिपी शेअर कर। सो गायज, हांगसर आदले दिसा आमी सुरय तांदूळ, उड्डाची दाळ, चण्याची दाळ आनी मेथी फुगत घातलेले, तीनूय आयटम। तेज्या मागीर दुसरे दिसा ते फुगल्या उपरांत आमी तेचे बॅटर करून घेतले आनी बॅटर करतना हलकेशे शीत घातलेले, कारण ते मागीर बरे फुलतात तेका लागून। आनी अशें करून हांवें सगळ्या आयदनांक तेल लावन घेतले पयलीं। आनी जे वायट वायट दिसतात ते आसा तेज्या पयलीं हांवें ऑलरेडी काडलेले, तेका लागून ते वायट वायट दिसता। आनी अशें करून तेल लावन घेतलें हांवें आनी तेज्या मागीर ते बॅटर घालीत गेलें। तेल लावपाचें आसता, कारण ते मागीर इडली आसता पळय ती बरी सुट्टा, तेका लागून इजिली सुट्टात, दसना, स्टिकी जायना। सो हांगा हांवें बॅटर सगळ्या आयदनान घालून घेतलें। तुमकां जाय तशें तुमी घालूं शकता, कमी चड। आनी भायर येयलें सुद्दां म्हणून कांय प्रॉब्लम ना, तशें कांय प्रॉब्लम जायना। आनी बॅटर जर बरें तुमचें फुलपाक जाय जाल्यार वाडटाना शीत हे कंपल्सरी घालात, त्या कारणान तुमची जी इडली आसा ती बरी लायक स्मूथ जाता सामकी आनी खावपाकूय टेस्टी लागतात। सो गायज, म्हणजे फायनली बॅटर घालून रेडी आसा। अशें करून हांवें सगळ्या आयदनान बॅटर घातलें। तेज्या उपरांत जे इडलेचें आयदन आसता, इडले काडपाचें, तेतून हांवें एक ग्लास उदक घालून घेतलो पयलीं आनी तेज्या मागीर जी ही प्लेट्स आहात, हे जे प्लेटी आहात ते एक वन बाय वन लायत गेले। सो आमच्या आयदनात 5 प्लेटी आसा, सो 5ूय हांवें घातले
आणि एक एक्स्ट्रा तेतून मात उदक घातलेलें, सो तेतून हांवें बॅटर मात यूज करूंक ना. सो अशें करून सगळे प्लेटी म्हणजे रेडी जाले लावन. आणि तेज्या मागीर हांवें ते शिफ्ट केले त्या आयदनात आनी गॅसीर दवरले. तेज्या उपरांत एक 15 मिनटां हांवें ते बॉयल केले बरें. तुमकां जाय जाल्यार तुमी चड टायम दवरूं शकता. हांवें 15 मिनटां प्रॉपर दवरलेले. इडली रेडी आसली. इडली जाल्या उपरांत हांवें ती एक 15 मिनटां दवरली थंड जावपा खातीर आनी तेज्या मागीर हांव ती काडपाक स्टार्ट केली हांवें. सो पळोवं शकता हांगसर तुमी इडली म्हजी रेडी आसा आनी प्रॉपर बरी जाल्ली आसा, बाउन्सी जाल्ली आसा, पळोवं शकता तुमी. आनी एकदम स्मूथ जाल्ली, कारण शीत घातल्या उपरांत भरपूर स्मूथ जातात ती. सो अशें करून हांवें एक एक करून ती काडून घेतली. सो आमची फायनली इडली रेडी आसा. सपोज तुमकां रेसिपी आवडली जाल्यार तुमी ट्राय मारूं शकतात. इवन तुमकां जाय जाल्यार तुमी कलरूय घालूं शकता, बट आमी नॉर्मल दवरलेली. सो गायज, रेसिपी आवडली जाल्यार लायक करपाक विसरूं नाकात. सो गायज, ऑलमोस्ट सांज जाल्ली आसा आतां आनी 5 जाल्या. सो तेज्या पयलीं हांवें कांय व्हिडिओ शूट करूंकूच ना चड आयज. सो म्हाका व्हिडिओ आयचो शॉर्टूच दवरपाचो आसलो तेका लागून. आनी मम्मी हांगसर पळया खत घालपाचें काम करता. आमी खत हाडलेलें पळया तें सुकें शेण, तें आमी घालूंकूच नासलें झाडांक. सो तें घालता सद्या आमी. आनी आमची टमाटां म्हण, वांयगी म्हण, ह्या फावट भरपूरूच लागली. म्हणजेच आमच्या पोरसान व्हेजिटेबल्स भरपूरूच लागले ह्या फावट. सो पळयात तुमी, ही पळयात, ही आसा टमाटी. भरपूरशी टमाटां लागलेली आसात. पळय हांगसर एक पिकतूय येयल्ल्या आनी तिका मम्मीन खतूय घातलाय पळय अशें. तेज्या सायडीकूच वांयग्याचें झाड आसा पळयात, वांयगे बी लागलेली आहा तेका. सो गायज, आयचो ब्लॉग हांव हांगाच कवर करता. आय होप सो तुमकां आयचो ब्लॉग आवडलो आसतलो. ब्लॉग आवडलो जाल्यार लायक, शेअर, सबस्क्राईब करूंक विसरूं नाका. बेल आयकॉन बीन दामपाक विसरूं नाका, त्या कारण तुमकां म्हाज्या प्रत्येक व्हिडिओचें नोटिफिकेशन येतलें. आनी आयचो व्हिडिओ हांव हांगाच कवर करता कारण भरपूर शॉर्ट आसलो. सो परत मागीर एका नवीन व्हिडिओन. त्या म्हणसर देव बरें करूं. बाय बाय.